मोगाळ भुरग्यानो, तुमकां समेस्तांक आयताराच्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासीक मोगाचो स्वागत. ह्यो सक्कड व्हिडिओ तुम्ही आमच्या मंगळूर DSCच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर पळयते आसात. जर तर तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्रायब करूं ना तर आतांच सबस्क्रायब बटन दांबा. भुरग्यानो, आज आमी जेजू जिविताचो उंडो म्हणले विशीं शिकया. आनी ह्या पाठाचो संदेश जेजू आमकां सासणीक जिवीत दिता. जीजस गिव्स अस एवरलास्टिंग लायफ. आनी उद्देश आसा जेजू जिविताचो उंडो म्हणून आमी वळखूंक, टू एक्सेप्ट जीजस एज द ब्रेड ऑफ लायफ. तर आमची क्लास आरंभ करच्या फुडें आमी मागण्या विधी मुखांतर आमी जेजूचो आदार मागया. हात जोडया, दोळे आमचे धांपया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा जेजू, तुका जावं अर्गां, होगळाप, स्तुती आनी महिमा. आज आमी तुजे विशीं सडीत शिकूंक आशेतांव. तूं जिविताचो उंडो कसो जालोय म्हूण समजूंक आमकां कृपा दी. ह्या दोतोरनेच्या क्लासींत तुजो पवित्र आत्मो आमचेर देवूं आनी आमची मत उजवाडाव म्हूण मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, आज आमी 3 संगती समजतांव. पयलें, जेजू सासणीक जिवीत दिता. दुसरें, जेजू जिविताचो उंडो. आनी तिसरें, कोण जेजू थंय बरवसो दवरता ताका ससनाचें जिवीत लाभता. Jesus can give eternal life. Jesus is the bread of life. And everyone who believes in Jesus will have eternal life. भुरग्यानो, तुम्ही तुमच्या पोटाक कांय खायनासतना रावल्लो दीस आसा गी? ना न्ही? कितें जाता पोटाक कांय खायना तर? तुमकां भूक लागता. खेळोंक, मागोवंक, होमवर्क करूंक कांयच बोळ आसना. तुमकां कांय तांकाना न्ही? वय भुरग्यानो, खाण आमच्या जिवितांत गरजेची वस्त. आमी जियेचे तर, काम करीचे तर कितें जायजे? खाण जायजे. तर खाण आमच्या आंगांत कितें करता म्हण ह्या एका व्हिडिओ मुखांतर आमी आतां पळयवया. भुरग्यानो, आमकां खाण गरजेचें आनी खाण सेवल्यार मात्र आमकां घटाय मेळटा.
ना तर आमी अस्कत जाता. कशें खाण आमच्या कुडीक गरज, तशेंच आमकां आत्मीक पोशणय गरज, स्पिरिच्युअल नरिशमेंट म्हणटा आमी. आनी आज जेजू आमकां म्हणटा, नास जातेल्या खाणा खातीर आमी वावुरचे न्हय, भागार सासनीक जिविताच्या खाणा खातीर वावुरचे. आनी तें सासनीक जिवीत आज जेजू आमकां दिता. तर देवाच्या उतरांतावन आमी जेजू जिविताचो उंडो म्हळ्यार कितें म्हूण समजोवया. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 20 आनी 5 तावन 40. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 25 to 40. मेस्त्री, तूं हांगा केदां आयलोय? सतस हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणा देखल्यो देखून न्हय, भागार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडो केलो देखून. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय, भागार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय? देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय, हिस्स ताका मानता तसली करणी. तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानीशें तूं कसली कुणा करून दाखयताय आनी कसली करणी तूं करताय. आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें न्ही. सदस हांव तुमकां सांगता, सर्गेचो उंडो मोयचेन तुमकां दिवंक ना. भागार खरो सर्गेचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता, कित्याक जो सर्गीत हांव देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. हांवच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सतमनता तो केदींच ताणेवचो ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सतमानिनात. बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें, आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीचो ना, कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये, बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयजय म्हणून. पुताक देखतेल्या आनी सतमनतेल्या प्रति एकल्याक सासनीक जिवीत मेळसय, हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. हांवी तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ भुरग्यानो, परत एक फावटी तुमचो बायबल उक्तो कर्ण जुवांव सोवांजेल अध्याय 6 वळ 20 आनी 5 तावन 40 तुमी वासिजेत. आतां वाचल्यारय जाता, क्लास मूक जाल्ल्या उपरांत वाचल्यारय जाता. तर आतां भुरग्यानो, आदल्या क्लासींत जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिल्ले विशीं आमी समजल्या. आनी आज जेजून लोकांक तांच्या मुळाव्या गरजेंत म्हणजे खाण दिवन कुमोग केल्लें. आनी आज आमी जेजू कशें आमकां ताचें सासनीक खाण आमच्या जिवितांत दिता म्हण समजता. लोक जेजूक सोदून काफरनावाक आयलो. तांणी जेजूक सोदूंक कारण जेजून तांकां जेवंक दिवन तांची भूक थांबयली देखून आनीकी जेजू कांय खावंक दीत म्हूण चिंतून ते परत जेजू सरशी येतात. पूण थंयसर तांकां जेजू मेळटना तांच्या सवालाक जेजून दिल्ली जाप, म्हाका तुमी सोदतात कित्याक म्हळ्यार तुमी दादोशी जाता पर्यंत हांवें तुमकां वाडलें देखून नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावूर नाकात. बगार सासनीक जिवीत दिवच्या तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरा म्हूण जेजू आज म्हणटा. भुरग्यानो, जेजू सदांच
लोकांच्या गरजांक आयकता देखून ताणें लोकांची पिडा गूण केली, तांकां दिश्ट दिली, भुकेल्यांक खावंक दिलें, विविध नमनेची पिडा जेजून गूण केली देखून जेजू आज आमकांय सांगता आमी हेरांक कुमोग करीजे म्हूण. जेजू केवल पोटाच्या बुके विशीं चिंतिनातुल्लो. जेजू सडीत गुमान मनशाच्या काळजा विशीं आत्मीक गरजे विशीं चिंता. 5,000 लोकांक जेवण दिल्ले उपरांत जेजू आज त्याच लोकांक म्हणटा, हांवच जिविताचो उंडो. जो कोण म्हजे सवे रावता तो केदींच भुकेवचो ना. जो कोण म्हाका सतमनता तो केदींच ताणेवचो ना. भुरग्यानो, हांगा जेजू कितें म्हणूंक आशेता म्हळ्यार जेजू ताचें जिवीत आम्हा सर्व पासत समर्पिता अशें आमी सर्वां सासणीक जिवीत आपणायता. भुरग्यानो, हें साध्य केदाळा. जेन्ना आमी जेजूक सतमनता आनी ताका पातयेता ते दाळा. जेजू आज आशेता आमी सर्व भुकेल्ल्या लोकांक तें दया दाखोवचें मात्र न्हय, भागार आत्मीक रितीन भुकेव नासच्या लोकांकी आमी कुमोग करीजे म्हूण. अशें आमी भुकेल्ल्यांक खाण वांटता तशेंच जेजू जिविताच्या उंड्याची नीज खाणी हेरांक वांटया. सासणीक जिवीत आमी सर्व आपणावया. आमी जियेजे तर आमकां उंडो खाण जाय. जर तर आमकां सासणाक जियेजे तर आमकां जेजू जिविताचो उंडो जाय. इफ वी वॉन्ट टू लिव वी नीड ब्रेड. इफ वी वॉन्ट टू लिव फॉर एवर वी नीड जीजस द ब्रेड ऑफ लायफ. खाण चड दीस दवरूंक जायना, तें पाड जाता आनी खाण सेवले वरवीं आमची भूक इल्लोसो वेळ थांबता, पूण परत आमकां भूक लागता. जेजू की कळीत आसलें मनशाक खाण गरज म्हूण, पूण जेजू ताच्या भुरग्यांक सडीत दिवंक आशेता सासणाक उरचें तसलें खाण. आनी जेजूच तें सासणाक जिविताचें सासणीक जिविताचें खाण म्हूण आमकां समजता. आमी समजल्या कितें म्हळ्यार 3 संगती मोगाळ. भुरग्यानो, जेजू आमकां सासणीक जिवीत दिवंक शकता. जेजू आसा जिविताचो उंडो आनी कोण जेजूक पातयेता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. Jesus can give eternal life. Jesus is the bread of life. Everyone who believes in Jesus will have eternal life. मोगाळ भुरग्यानो, आमची जिणी केवल संवसाराक सीमीत जाल्ली न्हय. संवसारी खाणा खातीर आनी संवसारी खाणा पासून वावुरचें आमी अर्था बरीत, पूण आमी सासणाक जियेवंक ह्या संवसारांत जल्मल्या म्हूण आमी सासणाचें जिवीत दिवच्या खाणा पासून जिविताच्या उंड्या पासून वावुरचें आज मस्त गरजेचें. जेजू जिविताचो उंडो, तो आमकां सासणाचें जिवीत दिता. कशें कुडीक खाण गरज तशें आमच्या आत्म्याकय खाण गरज. जेजू जिविताचो उंडो आमचें आत्मीक खाण मोगाळ भुरग्यानो. देखून आमी जिविताच्या उंड्याक अत्रेगूंक जाय आनी त्या उंड्याच्या बळान बासायिल्ल्या गांवा कुशीन समकोवंक जाय. तर मोगाळ भुरग्यानो, थोड्यो चटवटिको आतां आमी पळयवया. पयलें, सारकी जाप विंचून काडची. जेजू आमकां कितें दिवंक शकता? मांस, मसली, सासणीक जिवीत या बूक? Jesus can give meat and fish, eternal life or book? दुसरें सवाल, जेजू आसा खंयचो उंडो? जिविताचो, संभ्रमाचो, लोकाचो? Jesus is the dash of life, bread, happiness, people. तिसरें सवाल, कोण जेजूक पातयेता ताका कितें मेळटा? संतोसाचें जिवीत, मोगाचें जिवीत या सासणाचें जिवीत? Everyone who believes in Jesus will have joyful life,
लविंग लायफ ऑर इटर्नल लायफ. दुसरी चटवटीक जेजूची उतरां वास आनी ती मोतींत दवर. जेजून तांकां सांगलें, हांवच जिविताचो उंडो. जो कोण म्हजे सवय रावता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. जुवांचो वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 5. Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Gospel according to John chapter 6 verse 35. आनी एक उतर अशें आसा, म्हाका धाडलेल्याची कुशी ही. ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. भागार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयजय म्हूण. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 30 आनी 9. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Gospel according to John chapter 6 verse 39. तिसरी चटवटीक ह्या ॲक्शन सॉंगाक तुवें नासिजे आनी तुजें तें डान्स तुज्या घरच्यांक, आवय बापाय, भाव भयणीक दाखयचे. You are the bread of life. You are the bread of life. He who comes to me will never go hungry. He who believes in me will never be thirsty. You are the bread of life. Jesus, you are the bread of life. You are the bread of life. You are the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. You are the bread of life. Jesus, you are the bread of life. This is my body that was broken. This is my blood that was shed for you. Take it and eat and drink it. Remember me. You are the bread of life. You are the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. You are the bread of life. Jesus, you are the bread of life. You are the bread of life. You are the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. You are the bread of life. Jesus, you are the bread
चवथी चटवटीक पेपर क्राफ्ट करचें. हांगासर व्हिडिओ आसा, त्या व्हिडिओंत केल्ले बरीच तुमी केल्यार जालें. जाय पडच्यो संगती कलर पेपर, कलर पेन्सील आनी कागद, तशेंच कातर. ब्रेड्डा सारकें कलर पेपर कात्रींत कातरचें आनी कलर पेन्सिलांत ब्रेड्डाचें पिंतूर सोडोवचें आनी तातूंत अशें बरोवचें, जीजस फीड्स आवर स्पिरिच्युअल हंगर. आनी 3 ल्हान कलर पेपरांत हीं उतरां बरय. ही गिव्स अस वॉट वी नीड. आय एम फिल्ड विथ गॉड्स लव. जीजस इज द ब्रेड ऑफ लायफ. पंचवी चटवटीक एक पजल तुमीच तयार करचें. हांगासर व्हिडिओंत येवन आसा, तेंच तुमी तयार करचें आनी तुमच्या भावा भयणीक ताची जाप सोदून काडूंक सांगचें. आनी आखरेक हें गीत तूं शिक, सोम्या बुकेन आमी आयल्या. सोम्या बुकेन आमी आयल्या, तुजी कांडी आमकां. उंडो सर्गी सोदी सोम्या, आमकां आयच्या दिसा. यात्रेक आमी सर जावन आसा, बाजिल्ल्या गांवाक पयाण करता. तुज्या दारार पातयता, तुजी ससाय मागता. सोम्या आमी सोमेस्त तकल्या, दी तूं विशीव आमकां. कश्टोन सलवून गेल्या आसता, लाबय शांती आता. यात्रेक आमी सर जावन आसा, बाजिल्ल्या गांवाक पयाण करता. तुज्या दारार पातयता, तुजी ससाय मागता. तर मोगाळ भुरग्यानो, आमी आयची ही दोतोरनेची क्लास मागण्या मुखांतर आखेर करया. हात जोडया, दोळे आमचे धांपया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाळा जेजू, तुका जावं अर्गां, होगळाप, स्तुती आनी महिमा. आमच्या जिवितांत जाय आसचें सक्कड तुवें दिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. तूं आसाय जिविताचें उगम, तूं जावन आसाय जिविताचो उंडो. आमी सदांच तुजे लागीं रावूंक आशेता आनी तुजो सांगात भोगूंक आशेता. आमचो तुवें मोग केल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता आनी आमी सदांच तुजो मोग करता. तुजो जी येताय आनी रास करताय, ससनाच्या ससनाक. आमेन.